तुमची राजकीय कारकिर्दी 40 वर्सां परस चड आसा. तुम्ही सगळी फेजीसूय राजकारणातली पळयल्यात आणि सद्याची जी सोशल मिडियाची फेज आसा ती म्हाका दिसता सगळ्या खातीर नवी, तुमच्याच खातीर न्ही आमच्याय खातीर नवी. डू यू थिंक दिस बीस्ट इज बिकमिंग अनकंट्रोलेबल and anybody can use it to target, defame or destroy somebody? I think social media actually केल्ली स्थापन व्हडली जाली सोसायटी खातीर कितें तरी बरें जातलें विथ इन्फॉर्मेशन बीइंग डिसेमिनेटेड सो फास्ट, इतले फास्ट हिंगा बरें जाता ते पसरता, तेका लागून एक बरेपण लोकां मदें येवचें म्हूण केल्लें. आज बरेपण ना, आज चड नेगेटिव्ह जावपाक लागला, सोशल मिडिया काय कितें येवपाक लागला. ती आज लोक खरें म्हणजे चिंतीत आसा. हें सोशल मिडिया म्हणटा तें एंटी सोशल जाल्लें आसा. म्हणजे बरें कोण मनीस म्हणल्यार तेजे कशें तेका कोणाक तरी एक गट धरून हायर करून ते रेप्युटेशन स्पॉयल करपाचें, ही गजाल आज जाल्ली आसा. विथ यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, एज आय टोल्ड यू, यू कॅन क्लोन अ वॉयस, यू कॅन क्लोन अ पर्सन. कितें फुडारा जातलें ते कोण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे हें केला, इन्व्हेंट केला, ते सुद्दां वारीड आसा दॅट इट कॅन बी अ ग्रेव थ्रेट टू सोसायटी म्हूण. आनी आमी हितून चड घुसता सारके. आनी आज नेगेटिव्हिजम म्हाका दिसता वाडला चड करून सोशल मिडिया लागून. कितें जाल्यार नेगेटीव, लास्टाक कितें जाता, कितें बरें आनी कितें वायट तें लोकांक कळच ना. सो दीस हॅज बिकम द नॉर्म. तुमकां एक दिसना प्रामाणीकपणान की राजकीय पक्षांनी बी ही सोशल मिडिया वेपनायज करून एकमेकाचे फार मारपाचे बंद करपाक जाय, कारण नेगेटिव्हिटी थंयच्यानच सुरू जाता न्ही मोहीन बाब. सगळे राजकीय पक्ष आज तेच करतात अशें दिसून तुमकां. तुमकां हांव कित्याक विचारता, कारण तुमकां वेगवेगळे फेजींचो अनुभव आसा. तुमी नॉन सोशल मिडिया राजकारणूय पळयलां आनी आज तुमी सोशल मिडिया राजकारणूय पळयतात, दिसना? जेन्ना RTI आयिल्लें तें केल्लें बऱ्या कामा खातीर. आज RTI कितली मिसयूज जाता, कितले आमचे NGOs म्हूण निर्माण जाला, तेजे गरज फायदो घेवपाक सगळ्यांक खबर आसा. सोशल मिडिया केल्लें सोशली कितें बरेपण आनी मायज येतलें म्हूण, विथ इन्फॉर्मेशन, गूड इन्फॉर्मेशन गोईंग टू एवरीबडी. कितलो मिसयूज जाला, ते एंटी सोशल कशें जाला, लोकांक आज हें कळटा. आनी आज अशें जाल्यार लोक हें फाल्यां बिलीव करपाना. आनी म्हाका एक सांगपा जाय, सोशल मिडिया आसूं दी बाकी आसूं दी, जेन्ना बेबुन्यादी खंयचे पेपरार येनासतना सोशल मिडियाचे पिकअप करून आमचे प्रिंट मिडियाक जे तरेन थोड्यांनी हाडला, खंयच्याच मेन स्ट्रीम मिडियान ते हाडले नाशिल्ले. दॅट आय कॅन व्हेरी व्हेरी फ्रँकली से.